नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयांत गेल्ल्यांची नावां बेगीनूच करतले जाहीर. वेंचणुके वेळार लोकां मुखार सत्य येतले भायर, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. वेंचणूक लागीं पावली की अळम्या सारखे जातात पत्रकार तयार. गुज संघटनेन 6 म्हयन्यांचो पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम करचो सुरू. सरकार दितलो पुराय तेंको, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. गोमंतकाच्या सुशांत कुंकळकार आणि भीमा पाटील हांकां फावो जाला गुज पत्रकारितेचो पुरस्कार. पत्रकारितेंतल्या उल्लेखनीय कामगिरी खातीर पत्रकारांचो केलो भोवमान. गोंय पुलीस खात्यान राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्यान 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची केल्या बदली. ह्या व्हड फेरबदलांत पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच पुलीस उपनिरीक्षकांचो आसा आस्पाव. उर्डा कोमुनिदारीच्या मालकीच्या सुवातेवेलो भराव काळात 2 सप्तकां भितर उच्च न्यायालयाचो आदेश. पावसाचे कारण दीत मुजतवाड मागपी कोमुनिदारीची विनवणी भायर आयली न्यायालयान. आणि गोंयांत फुडले 3 दीस गोग्यांनी पडटलो पावस. पावसाक वीज आणि वादळ वाऱ्याचो मेळटलो सांगात. नुस्तेमारी करप्यांक दिल्या हवामान खात्यान शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयांत गेल्ल्यांची नावां बेगीनूच जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हाचे आदीं हे येवजणेक विरोध करपी आतां फॉर्म वाडटात असोय आरोप तांणी केलो. वेंचणुके वेळार लोकां मुखार सत्य भायर येतलें असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. पळयात. म्हजे घर येवजणे आड न्यायालयांत दाखल केल्ले याचिकेक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विरोधकांक लक्ष केल्या. हे येवजणेक विरोध करपा फाटल्यान नेमके कोण आसात हाची म्हायती आपल्या कडेन आसा असो दावो ताणें केला. संबंधीत लोकांची नावां बेगीनच जाहीर जातली आनी वेंचणुके वेळार पुराय सत्य लोकां मुखार येतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच विधानसभा अधिवेशनात फॉर्म वांटपाचे येवजणेक विरोध करपी कांय जाणांचेरूय ताणें आरोप केला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक घर बांदपा संबंधीत म्हत्वाचे सुचोवण्यो दिल्यात. कोणाचेय घर बांदपाचें काम थांबोवचे पयलीं सगळ्या गजालींची पुराय तपासणी करची अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. तशेंच काम थांबोवचो आदेश थेट दिवचो न्हय, गरज पडल्यार जिल्लो अधिकाऱ्याचो सल्लो घेवचो अशेंय ताणें सांगलें. खास करून पोरणी घरां परतून बांदपाच्या प्रकरणात गरजे भायर काम थांबोवचें न्हय हाची सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान पंचायत सचिवांक दिल्या. म्हजे घर ह्या स्किमीची योजना काडटा आसतना ताजेर खूब विचार करून आतां कोण तरी कोर्टान गेला त्याच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तोय म्हाका खबर आहा. थोड्या दिसांनी तेजें नांवूय डिक्लेअर करतलो आनी कळटलें तेन्ना लोकांक. येवनी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना, ताच्या फाटल्यान कोण आहा पळय न्ही तो कळटलो लोकांक. तेन्ना मागीर म्हणटले आमी ना म्हणून एक्सप्लेनेशन दिवपाक येतले. थोडे फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा येयले, विरोध विधानसभेन करताले आनी फॉर्मां वांटूंक आमच्या वांगडा. आतां ती केस कोणी घातल्या पळय न्हू तें सांगतलो हांवूय पत्रकारांक. अरे बेश्टो एकट्याक कोणाक तरी फुडें काडटात आनी केस घालतात. मूळ गोंयकारांचें घर तुमच्या जर नांवार जाता आसत जाल्यार तें दुखता तुमच्या पोटान. तेन्ना तलाटी नासले थंयसर आनी सर्वे करूंकूय कोण नासलो. ते पुर्तुगाल आसले तेन्ना कोणी जशें मेळटा तशें घर बांदलां. ताका डॉक्युमेंटूच नासले म्हणून आयच्या सेक्रेटरीक कितें जालां इचरोंक हाड टू डॉक्युमेंट म्हणून ना जाल्यार दिना तुका. ताका पगार मेळटा तो विचारत आसता बिडो. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला. आयज सकाळीं सांगता हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणटा तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलें तें कित्याक दिवंक ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार जाय म्हणल्यार कंप्लेन केल्या तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा त्या ती सेक्रेटरींक सुद्दां पंचायतीच्या सांगता हांव 7 फावटी विचार करात कोणाचें घर बांदतना स्टॉप ऑर्डर काडच्या पयलीं. डायरेक्ट काडूं नाकात. जाय जाल्यार कलेक्टराचो एडवायस घेयात. डायरेक्ट काडून कोणाचें घर बांदतलें बंद करूं नाकात. निदान जुनें घर तरी करूं नाकात. आनी हे स्ट्रिक्टली करपाची गरज आसा. आमकां जाय म्हणून सायन कशी मारता आमी बट ती मारच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. बाबडो जो घर बांदपाक जो कश्ट करता ताका खबर आहा घर बांदपाक कितले त्रास आहा ते. आनी जुनें घर जर आमी परत बांदता आसत जाल्यार तें बांदूंक मेळना गोंयकाराक. आनी मागीर कित्याक तर तें सरकार कोणाक जाय तर मागीर तें. अरे सामान्य गोंयकाराक जर आपलें घर रिपेर करूंक मेळना बांदूंक मेळना मागीर कितें. आनी ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान आमी म्हजें घर स्कीम घेवन येयले.
आनी ह्या म्हज्या घराक स्किमीक विरोध करपी हे विरोधक जे आतां वयतले लोकां कडेन सांगपा खातीर मतां दियात म्हणून, तर इवन दो म्हणजे बरेच जाण मुणकारियल जागेत आसात, बट त्या मुणकारियल जागेत आसतात तरी थोड्या जाणांनी मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट तरी सुद्दां तेणी सनदीक एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजी सनदूय ताका मेळटा आनी घर रेग्युलरायजेशन एप्लाय करीत आसात जाल्यार तेजें घरूय कायदेशीर जातात. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षांत घेयात, मुणकारियल केस जरी तेजी चालू आसली आसत जाल्यार हांगासर ताका सनदूय मेळटा आनी तेजें घरूय तेजें रेग्युलरायज जाता. मागीर तूं तुज्या मुणकारियल रायट घेवन तूं तुज्या जमनीचो हक्क तुका मेळोवंक शकता कायमचो परमनंटली. म्हणजे आत्तां रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांव उलयतालो की फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर मुणकारियल केसीस म्हणून जितक्यो आसा पळय न्ही पेंडींग त्यो सगळ्यो क्लियर करपाचें आमी थारायला. A to Z मुणकारियल केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो आनी तांच्या नांवार जावपाचें करपाचें थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक लागीं पावली की अळम्यासारखे पत्रकार तयार जातात. मोबायल घेवन फिरच्या परस गुज संघटनेन 6 म्हयन्यांचो पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम सुरू करून पत्रकार तयार करचे. सरकार जाय तो तेंको दिवपाक तयार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. गुज पत्रकारिता पुरस्कार वांटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. इलेक्शन येयलें काय पत्रकार जाता. हांवें अशेय पत्रकार पळयल्या म्हणजे इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार असतात, बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत असतात. इलेक्शनाचे 3 म्हयने ते पत्रकार मागीर ते आनी आय डोंट नो हाव की तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले कोण दूरदर्शनवाले हे तांकांय तुमी सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनल आसा पळय न्ही तांकांच हें काम सोपयात म्हणून. प्रोफेशनल ना ते मागीर आमदारां कडेन हेजे कडेन कॅमेरा आनी मायक घेवन कित्याक वयतात, ते मागीर तेंच्यो इंटरव्यू कित्याक घेतात, ते आपलो वेगळो धंदो करता वेगळी नोकरी करता ते करूनी म्हणून सरळ म्हणजे माझे तर म्हणणें आसा की जर्नलिझम सेक्टरांतल्यो बिगर प्लेयर्स आनी बिगर इंडस्ट्रीज हांच्यानी थोडोसो कंट्रोल जावप. हांव म्हणजे कितें मशरूमींग कित्या खातीर आफ्टर ऑल म्हणजे इलेक्शना कडेन मागीर सगळे आमदार कोण कॅन्डिडेट जावपाचे आहा ते परत कोण उबे रावता ते सगळे म्हणजे जो कोण मोबायल घेवन आहा पळय न्ही ताका दिसता तोच पत्रकार म्हणून. ओके, मोबायल घेवन तो ताका पत्रकार दिसता, तोय भाशण करूंक सुरू करता, तोय कितें तरी ते घालीत रावता. ताकाच लागून म्हणजे राष्ट्रीय लेखामेतेर मुद्दो जो आत्ता रेज केला म्हणजे देट इज एन रिकॉग्निशन ऑफ द मिडिया लिस्ट आणि प्रेस एक्रेडिशन हे दोन्ही मुद्दे जे आसा पळय तुमी माय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पदाधिकारी हांगासर आसात, जरी डायरेक्टर पावलो जाल्यार प्रेस एक्रेडिशन फ्रॉम द असेंब्ली टायम टू टायम आमी ते करीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हाजें तर म्हणणें आसा की हे स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा आनी हे स्ट्रीमलायन जर जालें ना जाल्यार दोगांय खातीर घातक आसा, तुमच्याय खातीर आनी आमच्याय खातीर. आमी ताका कितें म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा आमचे स्कील डेव्हलपमेंट हातूंतल्यान कितें तरी एखादी फ्रेमलायन करूं येता आनी तो कोर्स केल्ल्यान बाबा हांकां हेज्या फुडें तरी येवपी पत्रकार ह्या सिस्टमांतल्यान कितें तरी येवचें जर्नलिझम फॉर स्मॉल म्हणजे कोणी व्हिडिओ एडिटींग बाकीचे सगळे कितें तुमी फ्रेम करात आनी तुमी दियात. सो अकॉर्डिंग टू दॅट जेका कोणाक खरी आवड आसा आनी खरो पत्रकारिता जर्नलिझमान येवपाक सोदता तेणी ह्या सिस्टमांतल्यान येवचो जेणे करून तो लॉंग रन हातूंत उरचो हें म्हजें म्हणणें आसा. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टा वतीन दिवपी पत्रकारिता पुरस्कार गोमंतकाच्या 2 रिपोर्टरांक फावो जाल्यात. गोमंतकाचो दक्षिण गोंय ब्युरो चीफ सुशांत कुंकळकार हांका 2023 वर्साचे उत्कृश्ट गुन्यांव अहवाला खातीर गुजाचो पुरस्कार फावो जाला. तशेंच गोमंतक टीव्हीचो रिपोर्टर भीमा पाटील हाका 2025 केल्ल्या 2 खासा बातम्यां खातीर पुरस्कार फावो जाला. पत्रकारितेंतले उल्लेखनीय योगदाना खातीर ह्या दोनूय पत्रकारांचो भोवमान केला. मुर्डा कोमुनिदादीच्या मालकीच्या सुवातेवेलो मातयेचो भराव 2 सप्तकां भितर काडचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. पावसाचे कारण दीत मुजतवाड मागपी कोमुनिदादीची विनवणी न्यायालयान भायर आयली. CRZ तपासणी अहवाला प्रमाण पावसा पयलीं भराव काडप शक्य आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. गोयच्या लोकां खातीर आनी नुस्तेमाऱ्यां खातीर म्हत्वाची खबर. उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर फुडल्या 3 दीस व्हड पावस, वीज आनी वादळी वारें वराक 40 ते 60 किलोमीटर वेगान व्हांवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
नुस्तेमाऱ्यांक खासा करून 9 ते 11 जून या काळात दर्यांत वचचें न्हय असोय सल्लो दिला. चांदेल असापूर पुलाचे काम निमाणे पावण्यार पावलां तरी तांत्रीक कारणाक लागून हो पूल येरादारी खातीर अजून उक्तो जावना. हाका लागून नागरिकांक पर्यायी आनी धोक्याचे अंतर्गत रस्ते वापरचे पडटात आनी तांकां व्हड असुविधा सोंसचे पडिल्ल्यान सरकारान कितें तरी उपाय काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आता हे घातलो पळय हाका कॉन्क्रीट घातले कितले दीस जाले? एक 12 दीस झाले. 12 दीस जाले. ह्या संदर्भात तुम्ही आमदाराकडे उलोवंक नासलो? काल येवन गेलो मरे तो की पूल ओपन पण त्याचे आम्ही म्हणजे किती कसे दवरले, हेवी व्हीकल जो आहा न्हू ते बंद दवरते. बंद 2 दवरचे. व्हीलर 4 व्हीलर आम्ही सोडले. ते आता समज हाचेर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सोडले जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावचो ना? तशें काय ना प्रॉब्लेम. तुम्ही गॅरंटी दितात? हय आमचे तसे गॅरंटी म्हणजे कितें ऑलमोस्ट आमचे तितको हे आसा ब्रिजाची कॅपॅसिटी आहा. चांदेल असापूर जो नवो ब्रिज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा आनी हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा आनी हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें. खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता. तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची. एक जो इश्यू आसलो की हो पूल जो बांदपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आनी आतां तर पयलीं ते अर्धे काम जालेलें आसा. रोड सुद्दां घातलो घातला ते सायडीची जी वॉल आसा तें काम जावंक शकता, पूण सकयलो जो रोड आहा तो म्हाका दिसता पावस जाय पर्यंत कामा पर्यंत शक्यताच ना जावपाची. तशेंच तुमकां जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा. जशें ते सांगता पयलें काम पयलें हे पावस सोंपल्या नंतर काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका. तुम्ही सध्या आसात असापूर चांदेल जो मुखेल पूल आसा त्या पुलाच्या वाठारात आसात आणि कालच आमचे हांगाचे थळावे आमदार आशिल्ले प्रवीण आर्लेकर आणि लोकांची जी काही गैरसोय जाता म्हणजे अर्थात जो रस्तो आसा अंतर्गत रस्तो केला तो रस्तोय काही उदकान व्हांवून वयतात आणि त्या खातीर हलक्या वाहनांक हांगासर सोय करतलो अशें तांणी जाहीर केल्ले. पूण अजून मेरेन पूल तसो पुराय जालो ना आणि पूल पुराय जायनासतना जर हाच्यायल्यान जी वाहनां गेली जाल्यार ताका पुलाक धोको निर्माण जावं शकता आणि कंत्राटदाराचेर मोठो गुन्यांवूय घडोवंक शकता. त्या खातीर आयज हांगासर वाहनां तशी हलकी सुरवात केली ना. जो रस्तो आशिल्लो सकयल रस्तो केला त्या रस्त्याचे जे दशा पळयल्यार डेंजर आसा. पयलोच पावस थोड्या प्रमाणात लागिल्लो आणि जे पायपां घातलेली ती पायपां व्हांवून गेल्ली. एके राती लोकांक वाहनां व्हरपाक हाडपाक व्हडा प्रमाणात त्रास जाल्ले आसा आणि आता जर व्हडा प्रमाणात पावस लागलो जाल्यार परत त्रास जावं येता. आणि ह्या पुला संदर्भात जी कितें अर्दवट कामां आसात ती कामां पुराय करची. सरकारानय हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग जो कार्यपद्दत करपाक जाय, जे कितें प्रॉब्लम आसा ती प्रॉब्लमां सॉल्व करूंक जाय, जे कितें तांत्रीक अडचणी आहा ते अडचणी दूर करून हो पूल बेगोबेग सुरू करून नागरिकांकय दिलासो दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. पुलीस स्टेशनाच्या आवारात घडिल्ले कथित मारबडे प्रकरणात मायण्या कुट्टरे पुलीस स्टेशनात कार्यरत आशिल्ल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबित केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. या प्रकरणाची चौकशी पुराय जायमेरेन कॉन्स्टेबलाचे निलंबन चालू उरतले. फुडल्या 3 महिन्या खातीर सांगेच्या सावले धरणात उदका साठ्याविशीं कसल्याच प्रश्न निर्माण जावचे ना. धरणात फावसो उदका साठो आसा अशें उदका स्रोत खात्याचो सहाय्यक अभियंता रेगन डिसोजा हांणी म्हायती दिली. कर्नाटकात जेन्ना व्हड पावस पडटात तेन्ना नेत्रावळी न्हंयक हुंवार येता आनी हाका लागून सावले धरणात व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवता. सद्याच्या स्थिती प्रमाण धरणांतल्या उदकाची पातळी 31 आरेल आसा आनी उदका साठवण क्षमता 65.40 मिलियन क्युबिक मिटर आसा अशी माहिती तांणी दिली.
आयच्या दिसाक म्हणल्यार 9 तारीख आयच्या दिसाक जे लेवल आसा ते 31 मिटर आसा आनी तुजी स्टोरेज आसा ती 65.40 मिलियन क्यूमेक आसा. लास्ट टायम कंपेर केली जाल्यार ह्याच दिसाक लेवल आसलें 34.79 आनी टोटल स्टोरेज 107.31 आसली मिलियन क्यूमेक. बट कंपेर केले जाल्यार व्हडले लास्ट टायमची थोडी चड आसली पूण ह्या वर्साक मातशी कमी जाल्या. बट भिवपाची अशी गरज ना कित्याक आतां पावस पडला, भरपूर पावस पडला, सो स्टोरेज वाडत आसा, सो कमी जावपाचें ना. आतां तर डॅम बरोच उरतलो. उदक आतां खंय खंय तुमी घेतात? आमी उदक हें आतां आमकां इरिगेशनाक दिता आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल दिता आनी ड्रिंकींग वॉटर पर्पज दिता आनी इवन आमचे थोडे उदक काले वयता रिवराक जे ओपा वॉटर ट्रिटमेंट तितून यूज जाता. स्टोरेजी लागून कांयच येना सद्याक स्टोरेज आमची डॅमाची बरी आसा. आमी आसा साळावली डॅमाचेर आनी सगळ्यांत मोठो विशय जेन्ना गरमी जाता आनी खंय तरी पावसाची सिजन पावता तेन्ना उदकाची लेवल कितले आसता. आयज आमी सांगे WRT डिपार्टमेंटाचे जे डिपार्टमेंट AE आसा रिगन डिसुजा तेका मेळ्ळें. तेणी सांगलें की सद्या जी स्टोरेज आसा जी लास्ट इयर आशिल्ली तेज्याक थोडी कमी जाल्ली आसा, पूण पावस पडपा लागल्यान ती तो प्रश्न आसा तेजेर भिवपाची गरज ना, कित्याक पावस ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा. पूण लास्ट वर्साक ह्याच 9 तारखेक 2021 34.7 RL आशिल्ले आनी स्टोरेज आसलेली 107.32 क्युबिक. म्हणटरी आतांची सद्या RL आसा ती 31 आनी स्टोरेज आसा 65.40. ज्या प्रमाणे तेणी सांगलां की उदकाचे जर अशेंच आशिल्ले आनी 1-2-3 म्हयने लेवल 31 आसा जे RL आसा तेजी लेवल 20 पर्यंत पावसर कांयच प्रॉब्लेम जावं शकना. म्हणटरी हे 11 जे पॉयंट आसा RL जे टोटल आसा ते 3 म्हयने सुद्दां चलूं शकता आनी हेजेर आतां ऑलरेडी पावस चालू जाल्लो आसा म्हणटरी उदकाचे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपा ना. ह्या डॅमांतले मोस्टली यूज जाता ते उदक 2च इंडस्ट्री, एक वेर्ना आनी एक जुवारी इंडस्ट्री. बाकीचे आसा ते खंय तरी एग्रीकल्चर हेका यूज जाता. म्हणटरी आतां जे प्रमाणे सांगलां की ऑलरेडी ह्या विशयाचेर जो उदकाचो विशय आसा ते 3 म्हयने जर सुद्दां पावस कमी आशिल्लो जाल्यार सुद्दां इश्यू जावपा ना. पूण सद्या कालच्यान पावस चालू जाल्लो आसा आनी हो विशय ह्या विशयाचो उदकाची शॉर्टेज जावपाचो विशय आसा तेजेर चिंता करपाची गरज ना अशें डिपार्टमेंटान सांगल्या. जावं गोमंतक TV खातीर सांगेच्या क्रिस्तानंद पेडणे. खोतीगांवच्या रानजी अभयारण्यात रावपी लोकांक हुस्को करपाची गरज ना. खोतीगांव अभयारण्यातल्यान कोणाकूच काडून उडोवचे ना. मुख्यमंत्र्यांकडेन हे विशीं चर्चा करतले अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. मंत्री तवडकरांच्या अध्यक्षतेखाला काणकोणांत सरकारी अधिकाऱ्यांची बसका जाली. राना खातें, उदका पुरवण आनी हेर खात्यांतले अधिकारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसकेंत हेर थळाव्या प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली. की आज आम्ही अत्यंत किचकट विषय असं म्हणतात ते म्हणजे फॉरेस्टाचे आम्ही म्हणजे संपर्कांक रावून जे आसा न्ही की केरीचे लायट आसतले, नडक्यांचो रस्तो आसतलो, मारलेचे रस्तो, ह्या विशय सॉर्ट आउट केला. त्यामुळे फॉरेस्ट आणि आमचे जे टसल कांयच ना लक्षात का. आणि हो नवीन विषय खंयच्यान उखलून आयला तेच म्हाका कळना. आणि त्या संदर्भातले म्हणजे एक म्हणजे ऑफिसर फुडल्या दिसांक कांय क्लियरिटी दितले काय विशया संदर्भातले म्हणजे म्हाका दिसता विषय कांयच ना. म्हणजे त्यामुळे अशे एक नाकते विशय म्हाकाय खबर ना, जनतेक विशय खबर ना, अशे लोकांक संभ्रम करपाचे म्हणजे प्रयत्न चाललेले आसा. आणि त्या संदर्भातले योग्य वेळाचे योग्य तांकां उत्तर आमी दितले. म्हणजे फॉरेस्टा भितर आसले लोकांनी भिवपाची गरज ना, अजिबात भिवपाची गरज ना. एक लक्षांत दवरना, फॉरेस्टांक जर लोकांक भिवपा आसत जर जायत न्ही, केरी घर कितले आसा, केरी घर आसा ती 12 ते 13 घर आसा, तांकां 6 कोटी रुपया खर्च करून जे आसा न्ही सरकार थंय इलेक्ट्रिसिटी दिता. आणि जवळ जवळ म्हाका दिसता 14 कोटी रुपया खर्च करून आसा नडके रस्ते करता. हे 2 अत्यंत भितरले गांवांतले भितरले म्हणजे फॉरेस्टांतले भितरले रस्ते अशें इतले जर इन्वेस्ट करता जाल्यार हांगा लोकांनी भायर हाडपाचो विशयच ना न्ही रे. काणकोण नगरपालिका क्षेत्रा भितर ब्युटिफिकेशन जावचें हाचे खातीर तुमचो प्रयत्न आसलो, हाचे खातीर खंय मुखार पावला? हाज्या संदर्भांत एक विशय पळय, एक आमकां काणकोणचे म्युन्सिपालिटीचे 2 प्रोजेक्ट उरले आमचे. एक आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे ऑफिस आसा
की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग आसा की ती बिल्डींग जावची हो एक प्रयत्न आशिल्लो की दुसरो आमकां चावडी ब्युटिफिकेशन. ह्या चावडी ब्युटिफिकेशन हें आमचें अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जें आसा न्ही ते बाकीचे सगळें डिझायनींग हें ते सगळें करप चालू आसा. आनी त्याच बरोबर अत्यंत म्हत्वाचो विशय आशिल्लो तो म्हणजे तो काणकोण फीश मार्केट आमी केन्ना तरी ह्या दिसाक की ताजी प्रोसेस कंप्लीट जाली आसा की ताज्या फावंडेशन आमी ह्या दिसाक घालतले. गोंय पुलीस खात्यान राज्यातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनां आनी युनिटांतल्यान 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. या व्हड फेरबदलांत पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच पुलीस उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा अशें कळटा. गोंय पुलिशेन 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली करपाचो एक व्हडलो निर्णय प्रशासनान घेतिल्लो आसा. हातूंत हेड कॉन्स्टेबल, पुलीस कॉन्स्टेबल, सहाय्यक उपनिरीक्षक, पुलीस उपनिरीक्षक अशा स्तरांच्या कर्मचाऱ्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. हातूंत वेगवेगळे म्हटल्यार गुन्हे शाखा, वाहतूक शाखा, सुरक्षा विभाग आनी हेर युनिट्सांनी ह्या 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केलेली आसा. राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्था बरी घटमूट जावची आनी अदीक कार्यक्षम जावची, त्याच बरोबर हेर पुलिसांनी जो मनुष्यबळ उप्रासतालो, कमतरता उप्रासताली, ताचेर योग्य थंय कार्यक्षम जावचें तांचें कार्य, ताका लागून ही नियुक्ती एक केलेली आसा. कांय पुलिसांक नव्या पुलीस स्टेशनांनी तांची नियुक्ती केलेली आसा, जाल्यार कांय जाणांक स्पेशल युनिट्सांनी तांची बदली केलेली आसा. राज्यांतली जी कायदो आनी सुवेवस्था अदीक घटमूट करप आनी त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी जी मनुष्यबळाची कमतरता भासताली ती योग्य पद्दतीन हाडून हे परिणामकारक तांच्या कडल्यान कार्य पद्दती करून घेवपा खातीर प्रशासनान एक व्हडलो हो निर्णय घेतिल्लो आसा. आतां ह्या निर्णयाचो आनी ह्या बदलांचो कितें उपयोग जातलो आनी कितें फायदो जातलो त्या खातीर सगळ्यांचें लक्ष हाचेर लागून राविल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश प्रभामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बसकेक यश मेळ्ळां. शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांचेर सकारात्मक निर्णय घेत म्हशीच्या दुधाच्या दरांत प्रति लिटर 10 रुपया जाल्यार गायीच्या दुधाच्या दरांत प्रति लिटर 6 रुपयांची वाड जाहीर केल्या. ही दरवाड एप्रिल म्हयन्यासावन लागू करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या. दुधाच्या उत्पादनात वाडिल्लो खर्च, जनावरांच्या खावड्याच्या दरात वाड आनी हेर उत्पादन खर्च लक्षांत दवरून ही दरवाड केल्या अशें शेतकार प्रतिनिधींनी सांगले. ह्या निर्णयाक लागून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांक थाकाय मेळ्ळा अशें मत तांणी उक्तायलां. गोवा डेअरी जें दूध घेता ताका जी दरवाडी म्हणून जें चाललेलें आंदोलन आसा ताजो एक भाग म्हणून आज आमी तांचे लक्षांत हाडून दिलें की तांचें कांयशें आपल्या जें काम आशिल्लें आमकां पयशे मेळपाचे दृश्टीन तातूंत तांचे कडल्यान हयगय जाता आनी तांकां आमी भाग पाडले की तांणी जें कितें डॉक्युमेंट सरकाराक दिवंक जाय ते बेगीन दिवचे आनी तांचे कडल्यान आमी हेंय वचन घेतलें की फेब्रुवारी पर्यंत जे सरकारान तांचे कडल्यान जे डॉक्युमेंट्स मागल्या, सरकारान म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री हांच्या थ्रू सरकारान जे तांचे कडल्यान डॉक्युमेंट्स मागल्या ते येते शुक्रार पर्यंत 12 तारीख पर्यंत ते तांचे कडल्यान मेळटले हाजी आमी खात्री करून घेतले. आमकां आशा आसा की हे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या नंतर आमकां जे पयशे मेळपाचे आशिल्ले, वाडीव रेट मेळपा आशिल्लो ताका वेग मेळटलो आनी आमची काम प्रत्यक्षांत येतलें. आमचे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील जातले आनी आमकां अपेक्षा आसा ते पयशे आमकां वेळार मेळटले. आमचे मान्य जाल्ले डिमांड आसात, डिमांड वेगळे आशिल्ले, मान्य जाल्ले डिमांड आसा पळय ते म्हशीच्या दुधा खातीर जे स्टँडर्ड दूध आसा त्या गोंयांतले शेतकरी जे स्टँडर्ड दूध प्रोड्यूस करतात ताच्या खातीर 6 रुपया, 10 रुपया म्हशीच्या दुधा खातीर 10 रुपया आनी गायच्या दुधा खातीर 6 रुपया ही वाड मेळटली. डिले चाललेली गोवा डेअरीच्या मॅनेजमेंटा कडल्यान ती आज केन्नाच्यान वाड मेळटली ती? एप्रिलाच्यान वाड मेळटली 10 रुपया, 6 रुपया 10 रुपया गायच्या म्हशीचे. आमी गोवा डेअरी जी आसा थंय आसा ज्या जाग्यार जी आज फाटल्याची मिटींग आसलेली आनी ते मिटिंगेन तांकां फाटले जे दरवाड आसलेली की मुख्यमंत्र्यान दरवाड केली गायीचे 6 रुपया आनी म्हशीचे दुधाचेर 10 रुपया
ती दर वर्स तांकां अजून मेळनासलेली. तांकां आतां आयज तेंच्यांनी परत मिटींग दवरली की आमकां जाता तितले बेगीन ती दरवाड जी डिक्लेरेशन केल्या ती आमकां दिवची म्हणून. आनी तो डिफरन्स आसा एप्रील म्हयन्यात तूं आयज जून चालू जालो ते पर्यंत जो डिफरन्स आसा एप्रील लावन तो आमकां परत दिवचो. जी आमची कितें दरवाड जाल्या ते आमकां सगळो बोनस तो दिवचो अशी तेंच्यांनी मागणी केली आसा. आनी ह्या संदर्भात 12 तारखेक गोवा डेरी जे कितें आसा प्रोसेस 12 तारखेच्यान चालू जातलो आनी जेजे नंतर तांकां ती दरवाड मेळटली अशी आशा तेंच्यांनी व्यक्त केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. एसटी हे मूळ गोंयकार. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें अशी अधिवेशनात मागणी करपी आपूण पयलो आशिल्लो अशेंय विजय सांगता. येवपी वेंचणुके पयलीं सरकार राजकीय आरक्षण लागू करतले काय ना असो प्रश्न विजयान उपरासला. सरकारान बेगोबेग एसटी आरक्षणाची घोशणा करची अशें आवाहन विजयान केलां. पळयात. एसटी म्हणटा ते मूळ गोंयकार आनी एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हो डिमांड करपी असेंब्लीन हांव पळयलो. आतां सरकार सडनली उठलां आनी सरकाराक दिसलां की हे इलेक्शनाचेर पयलीं ते करचें. ते खरेंच सरकार सिरियस आसा वो ना कितले सिरियस आसा तें म्हाका खबर ना. पूण एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय. मूळ गोंयकारांक गोंयांक जर प्राधान्य मेळना म्हळ्यार प्रायोरिटायजेशन ऑफ इंट्रस्ट तांचे जायना जाल्यार मूळ गोंयकारांक गोंयांत अन्याय जाता अशें म्हणूं येता आमचें. सो हांव म्हज्या पक्षाचो स्टँड क्लियर आहा की एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय आनी मेळ्ळें जाल्यार आमी थंय सज्ज आहा तांकां जंय मेळटलें थंय उबें रावपाक आनी बरे एसटी लिडरांक निवडून दिवपाक. कित्याक आज एसटी लिडरशीप जी आसा ती निवडून आयिल्ली आसा पूण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें परिवर्तन जाल्लें तेन्ना तांकां उतर दिल्लें. तांणी बाळे आपले जिवाचें बलिदान दिवन तांणी जो डिमांड काडिल्लो ताजें वचनपुर्ती आज मेरेन जावंक ना आनी ती जावंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय. आनी आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोंयकारपणा खातीर उबी आहा आनी मूळ गोंयकारांक तांकां गोंयांत प्राधान्य मेळूंकूच जाय. पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक जाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.